नमस्कार. येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन सेक्शन 39A जो प्रोटेस्ट जालो तो सुमार 6 ते 7 दीस उरलो आनी तातूंत 6 दीस उपास केलो फास्ट अनटू डेथ आनी तातूंत 2 जाण RGP MLA विरेश बोरकर आनी पाळे शिरदोनचो ग्रामस्थ आनी युवा तुषार गांवसे आशिल्ले. तांणी सेगीत 6 दीस उपास केले उपरांत सरकारान बरोवन दिल्लें आसा की 39A जे प्रोजेक्ट्स आसा सांतांद्रेचे ते आमी सस्पेंड करता म्हणून. आता ह्या गजाली उपरांत 39A म्हणजे कितें, TCPच्या 39A सेक्शनाचो इम्पॅक्ट कितें जातलो हेजेर सगळ्यां कडेन सद्या भासाभास चलिल्ली आसा आनी हो सगळो विशय असेंब्लीन वचपाचो आसा. आमी पळयता की भाजपा कडेन जे तरेन मेजॉरिटी आसा ते तरेन पळयत जाल्यार भाजपाक एक कितें स्टँड घेवचो पडटलो, नाजाल्यार 39A स्क्रॅप करपाक जर ते फाटीं फुडें सरले जाल्यार घडी हो विशय फुडें वाडपाची शक्यताय आसा. आता ह्या विशयाचेर सगळी भासाभास चालू आसतना आमी रिक्वेस्ट केलो, स्वता जे उपासाक बशिल्ले ते दोगांकूय रिक्वेस्ट केलो. आतांच ते डिस्चार्ज जावन आयिल्ले आसा हॉस्पिटलान आनी तांकां रिक्वेस्ट केलो की घरा वचचे पयलीं प्लीज आमकां येवन मेळा तुमी, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू नो फ्रॉम देम 2-3 गजाली. एक म्हळ्यार तांचो अनुभव कसो आशिल्लो, खंयच्यान ही स्ट्रेंथ आयली की 6 दीस तुमी उपास केलो आनी हेजे फुडलो हेजे फुडले वाटचाल कितें आसतली. सो आमचे बरोबर आसा विरेश बोरकार RGP MLA आनी आमचे बरोबर आसा तुषार गांवस. आतां आमी कालूय मनोज परबाची इंटरव्यू घेतिल्ली तेन्ना म्हणटिल्लें की तुषार गांवस असो भुरगो आसा जो लायमलायटानूच नाशिल्लो, सगळो लायमलायट आसतलो विरेशाचेर, पूण ताणें असो उपास केलो की विरेशाचे पॅरलल उपास केलो आनी मनोज म्हणून सांगतालो की ताका मदीं मदीं सांगलें अरे सोड रे आसूं रे, पूण ताणें कसोच सोडूना. सो तुजे कडल्यान कोणूय एक दीस उपाशी रावचो म्हटल्यार साम नाका जाता आनी म्हाका काय दिसना तूं असो उपाशी बी रावपी भुरगो म्हणून. केन्नाच रावना 6 दीस. आनी केन्ना तुका स्ट्रायक जालें की आपूण विरेशा बरोबर बसतलो आतां म्हणून? जेन्ना आमी TCPसून आमकां भायर काडलें, आमदाराकूय जेन्ना आमी भायर काडलें, जशी ती हाडलो खूब ती वायट आसली. एक वायट गजाल कशी ती गोंयभर लोकांक दिसची पडली की एक आमदार वचून घोस्कोडी सकयल हाडटा, कांयच कॅर सुद्दां करनासतना. जेन्ना आमचो गांव एक पाळय गांव जे 95% ट्रायबल पॉप्युलेशन आहा आनी कितलींच वर्सां हो आमच्या जाणट्यांनी सांबाळून दवरलो आनी जे आमच्या गांवांत जी आमची सातेरी देवी आहा हेणी ज्यो आमच्या सभोवतेनी शिम्यो आसा आमच्यो जे राखणदार आहा हे राखणदारांनी ती शिमो सांबाळून दवरल्यो आनी जे कोणी हे दोंगरांचेर हेजे पयलू जो हात घातलेलो आसा दोंगर कापपाक आमचे नॅचरल हॅबिटेट काबार करपाक सोदलेलो आहा तेंचेर आयज खंय तरी पयलू वायट परिस्थिती येयल्ली आसा. तेंची पयली ट्राय जाल्ली अशी पयलू हेजे पयलीं भरपूर ट्राय जाली. हे 2005 चालू आसा. 2010 तिंकां थोडी प्रोविजनल NOC दिल्ली, 2019 अठरांनी हे तिंकां NOC मेळ्ळ्यो. आतां तेंच्यांनी चेंज ऑफ झोनाक काडलेलो अशें जाल्लें आसा. पूण जे कोणी ट्राय केल्ल्या आयज तेंचें संकट येयल्लें आसा. इतले जाणां आसून खर देवस्पण आसुनूय परत हे हात घालूंक सोदताले. जेन्ना तुमी आतां विचारलें म्हाका खंयचें दिसलें की उपोशणाक बसचें कशें, जेन्ना आमी वेनसडे आमचो बुधवार दीस आमी मशाल रॅली केल्ली, एक राखणदारच्या दीस आमी ती केल्ली आनी खंय तरी आमकां दिसून येयलें की आयज राखणदारूच आमकां आनी श्री सातेरी देवीन फुडें काडलें. तिजे पांया कडेन हांवें वचन घेतलेलें, आमदारानूय वचन घेतलेलें, गांवच्या लोकांनी वचन घेतलेलें की आमचो गांव आमी जो पर्यंत सांबाळना तो पर्यंत आमी गांवांत परते पांय धरची ना. हें वचन दिवन आमी आमचे सातेरी देवी कडेन पांया कडेनसून TCPन गेल्ले. अशें जेन्ना आमी वचन दिता आमचे तरी अशें आमच्या मनान येवना की जो पर्यंत आमचो रिजल्ट जो आहा पळय तो येयना तो पर्यंत आमी घरा येवची ना. आनी थंय टायमपणे जेन्ना आमदारान म्हणलें की आपूण उपोशणाक बसतलो तो पर्यंत गव्हर्मेंट जो आहा चेंज ऑफ झोन सांतांद्रेसून स्क्रॅप करिना, तेन्ना म्हाकाय मनान अशें म्हाजें दिसलें की म्हाजे भितर कोण तरी येयलो कसो, हांव एक निमित्त कशें. पूण त्या टायमार श्री सातेरी देवीच्या रुपान नाजाल्यार राखणदारच्या रुपान म्हाजे भितर कोण येयलो खबर ना. त्या टायमार म्हाका खबर सुद्दां ना, म्हाका भायर येयलो म्हणटा तेंची सांगलें आनी जो भायर येयलो पळय तो अशें दिसून येता की गांवचे देव सगळे एकठांय जावन त्या टायमार म्हाज्या तोंडासून उतर काडलें आनी आमदाराच्या वांगडा रावपाक लागून म्हाज्या तोंडासून उतर येयलें आनी तें उतर मनानसून काळजानसून येयलें की हांव आमदाराच्या वांगडा उपोशण करतलो म्हणून. तेन्ना तुवें सारकें डिसायड केलें की आपूण हेजे पयलीं हांवें चिंतून की उपोशण करतलो म्हणून. पूण आमी चिंतलें की जीव सुद्दां गेले जाता पूण हो आमचे चेंज ऑफ झोन आमच्या गांवांत हाडूंक दिवचे ना. ओके विरेश, तेजे कडेन परत येतलो. पूण ह्याच विशयाचेर अपेक्षा नाशिल्ली की बाबा एक्सपेक्ट नाशिल्लें की तूं उपोशणाक बसतलो म्हणून. जाल्लें अशें की TCPन येतले, मोर्चा घेवन आयले किंवा सजेशन दिवपाक आयले. लेटर सुद्दां म्हाका दिसता सायन जाल्लें सेक्रेटरी कडल्यान TCP कडल्यान आनी फक्त एक सायन जाल्ली जर मिनिस्टराची जाल्यार विशय सोंपता आशिल्लो.
एक्झॅक्टली कितें जालें तुका उबारतना सगळ्यांनी पळयलां आनी सगळ्यांच्यो आपापल्यो काणयो आसा की अशें जालें म्हणून विरेशाक उबारलो, अशें जालें म्हणून विरेशाक उबारलो. एक्झॅक्ट कितें जालें की तुका तेन्ना असो सामको फरफटयत उबारलो ताणें? पयलीं म्हणजे तुमचे खरेंच देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक प्रेस मिडियान खूब बरो आमकां प्रतिसाद दिलो, सपोर्ट केलो. तशेंच आख्खे गोंयकारांक जे गोंयकार गोंयभरांतल्यान येयले, आमकां मेळपाक येयले, जावं तांकां दिसलें की खरेंच गोंय आयज काबार जाता. तरणाटे आसूं, जाणटे आसूं, बायलां आसूं, ही सगळीं आमकां जावं जाणटे आसूं, सगळ्यांनी एक बऱ्या पद्दतीन आमकां सपोर्ट केलो. पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरंट लेवलाचे पॉलिटिकल पार्टीज आसूं, धार्मीक लिडर्स आसूं, जावं आमचे आमदार आसूं, जे विरोधी पक्षाचे आमदार आसा, हे सगळ्यांनी आमची पार्टीचे जे रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचे जितले रेव्होल्युशनरीज आसा, आमचो प्रेजिडेंट मनोज परब आसूं, अजय कोलकर, जावं विश्वेश नायक जो जनरल सेक्रेटरी आसा, हे सगळे आनी बाकीचे सगळे गोंयकार एकजूट जावन एक मुवमेंट जो तयार जालो, तो म्हणजे जेन्ना TCPच्या भायर म्हाका काडलो, तो मुवमेंटाक हातभार लायलो. पूण पयलीं म्हटल्यार तांकां देव बरें करूं म्हणून सोदता. आनी जे आयज तुमी म्हाका प्रश्न केलो की कशें कितें जालें, तुमकां स्पॉन्टेनियस तुमकां थंयच्यान भायर काडलो, हांव एक सांगता की आमी हेज्या पयलू ऑलमोस्ट तीन टायम गांवच्या लोकांक घेवन त्याच TCP डिपार्टमेंटान गेल्ले, त्या CTPक मेळोन येयले. CTPक आमी सगळे एक्सप्लेन केल्ले की ह्या गांवांत कितें कितें आसा, आनी सगळे देवाचे पासून, म्हटल्यार जशें तुशारान सांगलें, देवाचें कितें देवस्थान आसा ह्या गांवांत कशें आसा हें तांकां सांगलेलें. पण परत प्रस्तगीत रितीन आमी तांकां सांगून बसून TCP डिपार्टमेंटान ते गॅजेट, ऑफिशियल गॅजेटाचेर 39A गॅजेटार हाडले. आनी ते हाडले, आमी परत आमच्या गांवच्यो मिटिंगी घेतल्यो. मिटींग घेवन सगळ्यांनी निर्णय जालो की आमी हेजो फायट जी आसा ती थोरायन करतले, कित्याक आतां आनी ते ओगी रावन फायदो ना. तेन्ना एक मशाल रॅली जी जाली, ते रॅलीच्यान हे आमकां मुवमेंट जो आसा तो आनीक वाडलो. आमी चिंतलें की एक दीस सोडून नेक्स्ट डे आमी TCP डिपार्टमेंटान वयतले. तेजे पयलू सगळ्यांनी सिग्नेचर केले, हांवूय आसलो तितून वांटेकार, आनी आमचे तुषार जावं बाकीचे गांवचे लोक जे आसले तेय वांटेकार आसले. आनी सिग्नेचर कॅम्पेन आमी कंप्लीट करून परत एकदां जे मेमोरेंडम आसा ते दिवंक आमी TCP डिपार्टमेंटान गेले. आनी त्या टायमार आमकां पयलू म्हटल्यार गेटी भायर, म्हटल्यार सदांचीच गोश्ट जी जाला, सरकार तुमच्या दारी म्हणटा पळय, तेन्ना तेंचे दार बंद आसता. सो पयलू गेट बंद केली, गेटीच्या भायर दवरले. आनी जो मामलेदार आसा, ते मामलेदारान आमकां सांगलें की तुमकां अलाव ना भितर वचपाक लागून, तुमी वयता जाल्यार 5 जाण. मामलेदारान PI सांगपाक लागलो, वयता जाल्यार 5 जाणांक अलाव आसा. आनी तेन्ना तांकां इतलें विचारलें की 5 जाण म्हणून खंयचो कायदो आसा तो म्हाका असो दाखया. हेज्या पयलीं अशेंच जालां, 5 जाण म्हणटा आमकां भायर दवरता. सो जेन्ना तेंचे कडेन कायद्याचो कांय हें नासलो तेन्ना तांकां ओगी पडले. ते मागीर म्हणलें आमकां वयरसून डायरेक्शन येयला. तुमकां खंयच्या वयरसून डायरेक्शन येयला, देव वयर आसा आमकां खबर आसा, आनी कोण वयर ना. सो जें डायरेक्शन येयलां तें डायरेक्शन दाखय म्हणून सांगलें. तेंय तेंचेर डायरेक्शन नासलें. जे तेन्ना जालें, मागीर आमकां रिपोर्ट हें केल्ली, आमी कशेंच आयकूंक ना. आमी तांकां सांगलें सगळ्या लोकांक वचपाक जाय, सगळ्या लोकांची सिग्नेचर केल्ली आसा, कंप्लेन्स घातलेली आसा, ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा. सो हांव सगळ्या लोकांक कळोंक जाय. फाल्यां अशें न्हू की आमदार भितर गेलो, तेणेन कितें उलयलो आनी मागीर आपूण थंड जालो आनी येयलो, हें जावपाक जाय. आमी सगळ्या लोकांक घेवन वयता. तेन्ना तांकां आमी समजोवन लास्टाक ती आयकली आनी ती म्हणपाक लागली बरें आमी तुमकां धाडटा म्हणून. सो आमी जेन्ना वयता तेन्ना आमी तांकां सांगलें की आमी कोण हांगा झगडी करपाक येवना, आमी बरे भशेन तांकां एक्सप्लेन करताले. आमी भितर गेले, आमकां भितर धाडली. परत फाटीं मिडिया काडून दवरली. आतां मिडिया तुमकां खबर आसा, मिडिया सगळें कवर करपाक खूब गरजेचें आसा. आनी बरें जालें मिडिया येयल्ली म्हणून, नाल्यार ते दिसा मिडिया नासली, नाल्यार आज बोलतात कितें जातलें. सो मिडियाक हांव जमनीर बोल्लो आनी हांवें ट्राय केली सगळ्यांक. CMाक बसून त्या टायमार फोन मारलो हांवें मुद्दम, कित्याक मिडियाक कित्याक भायर हाडयला तुमी, कित्याक गव्हर्मेंट ऑफीस. सो मिडियाकूय जेन्ना तांकां परत हांव बसलो सकयल म्हणून तेंचेरूय प्रेशर येयलो. मागीर तेंच्यांनी मिडियाकूय भितर घेतली, मिडिया येयली. आनी CTPक जें तुशारान जें सांगलां तें हांव एक्सप्लेन केलें. म्हणजे CTPक आमी थोरायन सगळें एक्सप्लेन केलें. आख्खे गांवचे लोक आसले भितर, जे लोक ना ते कॅबिनाच्या भायर आसले, पण चडशे जाण भितर आसले. आनी हें सगळें A to Z कित्याक लागून हें आसा, तुमचें कितें मिसमॅनेजमेंट आसा हेंय तांकां सांगलें. तांकां निर्णय मेळना तेन्ना पर्यंत भायर सरपाना. सो हांव ती मातशे वगत थंय रावल्ली. मागीर आमी भायर गेले. भायर हांव वेटींग एरियेन सगळे आमचे जे लोक आसा ते आसले. जेन्ना हांव भायर गेलो मागीर परत म्हाका मामलेदारान रिक्वेस्ट केली तांकां मातशी भायर काड म्हणून. हांव त्या रिक्वेस्टाचेर भितर गेलो. ती कशीच आयकना तरी पूण तांकां हांव पांयां पडून बायलांक सांगलें मातशी तुमी भायर या, मातशी भायर बसया, आमी तांकां कितें आसा तो डिसिजन घेवनी. सो आमी बरे वगत बसले थंय. 4 जाली. कॅबिना भायर हय, कॅबिनाच्या भायर बसले. 4 सुमार जाली. 4 पर्यंत आमकां निर्णय कांय ते उना. पण मागीर तेंच्यांनी म्हाका आपयलो, मातसो यो म्हणलो. 5 जाण तुमचे कोण कोण आसा मेन तांकां घेवन यो म्हणलो भितर. हांव 5 जाणां आमचे गांवचे लोक जे आसा तांकां घेवन भितर गेलो.
भितर गेल्या नंतर म्हाका जी CTP आसा ते CTP म्हणून ऑलरेडी आमी तुमचो डिमांड घातलेलो आसा हें जाल्लें आसा आनी हे आमी फायल जी आसा ती मूव करता म्हणून आमी ती फायल चॅक केली, कितें कितें पॉयंटर्स आसा ते सगळे चॅक केले. तितून तांकां सांगलें की म्हाजे ऑब्जेक्शन लेटर जे आसा ते एड कर आनी विलेजाचे ऑब्जेक्शन लेटर एड कर अलॉंग विथ तांकां कितें चेंजीस करपाक जाय त्यो सांगल्यो आनी ते एटॅच कर आनी तुमी दाखया म्हणून सांगलें. सो ते जालें म्हणटून आमी मातशे वगत भायर रावले, तेंच्यांनी ते चेंजीस करून की ऑब्जेक्शन आमचे लेटर्स कितें आसा ते सगळे एटॅच केले अलॉंग विथ द स्टॅम्प वॉट एवर आनी ती फायल रेडी करून परत आमकां दाखयली. आमी ती परत चॅक केली रिवोकेशन ऑफ सानंद जितले प्रोजेक्ट आसा ते आनी ते जावन तेंच्यांनी म्हणली ही सायन तिणें हांवें पळयलें त्या भशेन तिणें ते हेजेर सायन मारलेली तिने मारला सायन ते नोटिंगाचेर सायन मारली आनी ही म्हणली फायल आपूण सेक्रेटरीक धाडटा TCP सेक्रेटरी. हांवें म्हणलें TCP सेक्रेटरी कोण हांवें तिचे कडल्यान नंबर घेतलो फोन नंबर आनी तिका सेक्रेटरीकूय मारली ही फायल तुजे कडेन येतली तूं आसा ऑफिसान. तो म्हणलो आसा. सो तो म्हणलो आपणा कडेन धाडटात आपूण क्लियर करता कितें आसा तें आपूण फुडें धाडटा. सो TCP ऑफिसान गेली सॉरी सेक्रेटरी कडेन गेली, सेक्रेटरीन ती सायन मारली, सेक्रेटरीन सायन मारून ती मिनिस्टराक धाडली. तर हे प्रोजेक्ट अबेयन्साची सायन आशिल्ली की स्क्रॅपिंगाची सायन ती आशिल्ली? रिवोकेशन तेजेर क्लियर Complete revoke रिवोकेशन ऑफ ऑल 9 प्रपोजल्स प्रोविजनल आसूं जावं अप्रुवल आसूं आनी हे जे आसा ती फायल गेली मागीर मिनिस्टरा कडेन वयता म्हणून गव्हर्मेंटा कडेन वयता म्हणून सांगलें. सो मिनिस्टरा कडेन वयता म्हणून मिनिस्टरा कडेन धाडली म्हणून सेक्रेटरीन. सो सेक्रेटरी म्हणून धाडली ऑलरेडी पावल्ली आसा म्हणून आतां ती घेवन गेला. ती मिनिस्टरा कडल्यान कितें जातलें आमकां खबर ना. सो बरें आमी रावले, आमी वेटिंगार रावले की आमकां एश्युरन्स आमी आयच्या दिसा भितर कितें आसा तें स्थगीत करून आमी कितें आसा तें वयतले म्हणून. पूण आमी तरी पूण रावले, जालो लेट जालो हें जालें तें जालें. पण कितें आसा अचानक म्हाकाय खबर नासलें आमी बसलेले सुशेगाद सकयल आसले जेन्ना अचानकूच CTP ना जाली. CTP ना जाली कोणाक म्हाका सांगूंक ना. पुलीस आसा मामलेदार सगळे आसा कोणाक कांयच खबर ना. CTPची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली की एटलिस्ट कितें तरी सांगपाची. आमकां मागीर लेट कळलें ऑलमोस्ट अरावंड 8-9 सुमार अशें कळलें की CTP ना, CTP गेली. सो आमकां ती कॅबिनेंतल्यान केन्ना गेली खबरच ना. खबरच ना भितर पळयता CTPच ना आनी हे सायडीच्यान तेंचे कोणाक पिवन कॅबिन लॉक मारलें. कॅबिन बाकीची सगळी तेंची दारां बिरां सगळी लॉक मारली आनी तेंचे कोण आसले ते हांव नकळो खंय आसले ते पण आमी थंयच उरले. कबड्डा बी लॉक मारले? सगळे लॉक मारले A to Z एकूय फायल नाशिल्ली? ना सगळे तेंच्यांनी आपणाचे कितें कितें आसले ते सगळे लॉक मारले. पुलीस आसले, पुलीस डिप्लॉय केल्ले फूल लेडी पुलीस आनी जेंट पुलीस दोनूय आसले प्लस मामलेदार हो मामलेदारूय थंय आसले. आनी त्या टायमार आमी रावले की आमकां आमची फायल येतली म्हणून रिटर्न आनी इतलो लेट जालो टायम वचत रावलो. मागीर लोक म्हणून कितें आमी कशें वयतले आतां रातची लेट जाल्ली आसा 10 जाली 12 जाले सगळीं खूब जाण आसली. सो सगळीं आमची बाबडी थंय बायलां थंय कितें आसलें AC बसून आसली ती बसून तेंच्यांनी बंद केली, लायटी सगळ्यो बंद केली. आनी जेन्ना हें जालें तेन्ना बायलां सगळीं म्हणपाक लागलीं ना आतां आमी कशें वयतले आमकां लज जातली गांवांत गेल्यार. आमी देवी कडेन हें घेवन येयल्लें आसा की आमी कशे भशेन हें जो देवीन आमकां हें जें धाडलेलें आसा ते देवीचे सातेरी देवीचो वरदान जें आमकां दिल्लें आसा आमकां फुडें वच आमी हें करून हाड म्हणून सांगलेलें आसा. सो आमकां लज जातली आमी परत गेल्लीं नाल्यार आमी हांगाच रावता म्हणून सांगलें. सो तितल्यान ते परत एकदां आमी चिंतलें की बाबा लोकां कडेन हांव कसो वयतलो. आनी म्हाका ते म्हणपाक लागले तूं हें कर. हांवें म्हटलें हांव कांय करूंक शकना, लोक आसा लोकांची जबाबदारी आसा आनी लोकांची जबाबदारी आसा ती आमी ठरयली. आनी आमकां कांयच खबर ना आमी रात पर्यंत थंय उरले. जेन्ना हांव भायर येयलो कित्याक लेडिजांक सगळ्यांक आमकां भितर रावपाक लायली आनी आमी म्हटलें जेंट्स सगळे भायर रावतले. आनी भायर जेन्ना आमी रावले सगळे जेंट्स जितले आसा ते लेडीज भितर न्हिदली. सकाळची जालो टायम सकाळी पर्यंत आमकां कांयच येवना. आमी सगळ्यांक मुखेलमंत्र्याक फोन मारलो, आमी जो चीफ टावन प्लॅनराक परत फोन मारलो. सीएमान फोन उबारूं ना सीएमान म्हाजो फोनूच उबारूंक ना. म्हाजो फोन मागीर एका विश्वजीत राण्याकूय फोन मारलो TCP मिनिस्टर. ताणें फर्स्ट टायम फोन घेवंक ना, सेकंड टायम फोन घेतलो आनी तो म्हणपाक लागलो कितें आपूण मिटिंगेक आसा आनी डायरेक्ट कट केलो. सकाळी फुडें मिटींग सकाळची मिटिंगेक आसा म्हणून आनी कट केलो फोन. हांव नको खंयची मिटींग आसलो तो तें जालें. हांव थंय आसलो प्रेसाक तेन्ना म्हटल्यार हांवें बायट दिली की बाबा अशें अशें जालें. हांवें कलेक्टराकूय फोन मारलो, कलेक्टरूय फोन घेयना हांव रिवर्टूय करिना. सो हें जालें इतलें जालें. मागीर आमकां कांय खबर ना पण हांवें प्रेसाक तें म्हटल्यार बायट दिली. प्रेसाक बायट दितात रोखडेंच हे मामलेदार अलॉंग विथ द PI आनी बाकीचे पुलीस सडनली सगळे भितर सरपाक लागले. भितर सरपाक चड गर्दी पुलिसांची हें केली तेंच्यांनी. आनी म्हाका मामलेदारान एकूच येवन सांगलें की बाबा तुमकां डिटेन करपाची ऑर्डर येयल्या. हांवें म्हणलें डिटेन करपाची ऑर्डर येयल्या म्हाका ती डिटेन करपाची कितें ऑर्डर आसा ती म्हाका दाखय. ओके आनी ती दाखय म्हणून सांगलें. हांव म्हटलें भायर सरता. इतलेंच पूण ती सांगता थंय आसा तो रोखडोच गेलो कोणाक तरी फोन मारलो मामलेदारान PI आसलो कोणाक तरी फोन मारलो आनी नेक्स्ट ताका मामलेदारान ना डायरेक्ट PI येयलो म्हाका डायरेक्ट उखलिलो डायरेक्ट
तुमी फुडली स्टोरी जाणा डायरेक्ट सो सकयल डायरेक्ट उबारलो सकयल उडयलो म्हाका. सो ही फूल स्टोरी आसा. सो हितून मेन कशें आसा की मेन समज तुमी उखलिता जावं कितेंय करता, एक तुमचे कडेन ऑर्डर दाखोवपाची आसता. बाबा ही ऑर्डर येयली, एज पर दीस ऑर्डर आमी तुमचेर एक्शन घेता. आतां हांगा ऑर्डरच नासली, हांगा डायरेक्ट तेंच्यान केलें. आनी जेन्ना हांव सकयल पावलो तेन्ना हांवें तांकां विचारलें की बाबा तुमची खंयची ऑर्डर म्हाका दाखय म्हणून सांगलें. सो ते म्हणपाक लागले ओरली आमकां ऑर्डर येयल्ली. हांवें म्हटलें ओरल ऑर्डर चलता आनी इट इज रिकॉर्डेड विथ द मिडिया की ओरल ऑर्डर येयल्या. सो हें जेन्ना जालें इट इज हांवूय शॉकिंग जालो कित्याक विथआउट ऑर्डर तुमी अशें करता. म्हणल्यार हुकुमशाही जाल्ली आसा की तुमी आयज समज एक प्रश्न विचारपाक आमी खंयच्या ऑफिसान वयता, एक जाप दिवपाक हो अधिकार आमचो आसा बिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आमकां मेळना. सो हितून क्लियर कट कळटा हो सरकार जो आसा हो सरकार निर्लज जाल्लो आसा. तांकां मातूय आमच्या गोंयकारांचें पडलेलें ना. सो तेन्ना तो डिसायड केलें की आपूण उपोशणाक पळय बसतलो. कशें जालें इट वॉज स्पॉन्टेनियस. म्हटल्यार जेन्ना जुप करून कितें जाता आनी जे आमकां खूब म्हटल्यार आमी एक हें घेवन येयल्लें जशें तुशारान सांगलें की आमी जो प्रॉमीस केल्लो म्हटल्यार आमी कशी काय प्रतिज्ञा घेतलेली देवा कडेन की आमी कशे भशेन हें जाल्या शिवाय आमी आनी हें करपाचें गांवांत पांय दवरचो ना हय. म्हणून आनी ताणें सांगलें. देवीचो जो आशिर्वाद सातेरी देवीचो आशिर्वाद आसा आमी परत तेन्ना आमकां सकयल उडयलें, काडलो आनी डब्ब करून म्हाका सकयल उडयलो. म्हाकाय कांय कळूंक ना. आय वॉज सामवट अनकॉन्शियस कसो जालो. उठलो मातशें 2 मिनट चिंतलें, दोळे बंद केले, कितें करूं कितें नाका जालें कित्याक आयज आमच्या हातीन कांयच ना, कितें करतलें. मागीर तेन्ना म्हाका चिंतून येयलें जूप करून की बाबा एकूच आमचे कडेन ऑप्शन आसा की जो सत्याग्रहाचो मार्ग महात्मा गांधीन दाखयल्लो आसा जितून आमी उपोशण करूं शकता. ह्या उपोशणान कितलेशे क्रांती घडलेल्यो आसा. सो हो मार्ग घेवचो आनी तो मार्गाच्यान फुडें वयचो. कित्याक ह्या सरकाराक तरी मातूय कळना. म्हणजे त्या टायमार समज ब्रिटीश हें आयकोंक शकतले, ह्या सरकाराक मातशें तरी आयकोचें पडटलें. तेका लागून आमरण उपोशणाचो तो म्हाज्याच भितूंतल्यान हें निर्माण जालें की बाबा हो एकूच मार्ग आसा. हांकां कितलोय बोवाळ मारलो, कितलेय सांगलें, कितलेय लेटर बरयली, हांकां पडलेलें ना. सो हेजेर तरी कितें जातलें अशें तरी म्हाका दिसलें. सो नाजाल्यार तुवें सुरू केलें उपोशण. हय तेका लागून तें उपोशणाचो जो हें आसा तें म्हाजें सुरू जालें तें. मदीं तुका सांगिल्लें की तुज्यार सोड आसूं बी म्हणून तें मातशें सांग. हय. खूब जाण सांगताले की म्हज्या आवय कित्याक तिणी केन्ना पळोवना म्हाका उपाशी रावलेलो. ती प्रेशराची मनीस म्हणटा ती हॉस्पिटलांत जाली. हेजे पयलीं पप्पा हॉस्पिटल आयलो, तिजेर भरपूर प्रेशर आहलो. कित्याक हांव जरी ना कितें जालें वयर सकयल जाल्यार तिंकां कोण पळयतलो. कित्याक भावूय कामाक वयता, बिजी उरता. तिंकां टायम टू टायम हॉस्पिटलायज तेंची मेडिसीन पळोवची पडटा. सो खूब प्रेशर येयलो. गांवच्या लोकांचोय प्रेशर येयलो. आमदारूय सांगतालो तुजेर जायना उठ, कित्याक तुका गांव पळोवंक जाय, गांवच्या लोकांकूय पळोवंक जाय, आवयकूय पळोवंक जाय. मनोजूय म्हाका येवन सांगतालो तुजेर जायना उठ. पूण अशें जाल्लें की मनान एकदां सांगलें देवीक ज्यूस गेल्या गांव सांबाळटलो म्हणून तें मनान उरलेलें. आनी आमदारूय एकलो आसलो, एकलोच उपोशण करतालो की हेजे पयलू हांव तेज्या वांगडा पावलान पावल चलोन येयल्लो आहा. म्हाजें तें मनान ठामपण आसलें की हांव आमदाराक एकलो धाडचें ना, हांव बसतलोच म्हणून. कित्याक हो गांव जर तो पयस जाल्यार हेजो निसर्ग बरो पर्यावरण तुमी पावला आसतलें. आमच्या गांवांत पयलो तुमचो एक व्हिडियो पालकी दिसा गेलो तेन्ना सायडीनी सरावंडींग एरिया पळयत जाल्यार तो फूल नॅचरल कवरान भरलेलो आहा, फूल बायोडायवर्सिटी आहा. हेजे पयलीं ते कोले आसले, फॉक्स आसली. पूण ती जशें जशें ते टायम गेलो ते दोंगर काबार करपाक उजो जो घालतालो ते उजोचे तापेन ते पयस जाले आनी ते दुसऱ्या गांवांनी गेले. म्हणल्यार जी नॅचरल हॅबिटेट थंय आसलो पळय तो हळू कमी जालो. पूण आजुनूय थंय तुमी पळयत जाल्यार फाटली दिसांनी प्रुडंट मिडियार येयल्ली ते तेंच्यांनी दाखयलां की आमचे जे लोक भेंडे रोयता थंय आमची म्हातारीची तेजेर अजुनूय भेंडे भेंडे बी आजुनूय रोयता लोक. कित्याक ते ट्रायबल लोक जल्म्याचेर हात घातलो म्हणून चड बोवाळ जालो म्हणून हय. कित्याक ताजेरूय हात घातलो. तेजेर गांवचो आमचो वडील, कित्याक गांवचे देवस्थान ते सगळ्यांक तो सांबाळटा. जेन्ना एक आमच्या वडिलाचेर कोणी हात घालता गांवचे लोक कशे वगैरे रावतले. आमकां ते वायट दिसलें, दूख दिसली. हनुमंत आमचो जल्मी गांवचो आमकां तें बरें दिसना. तेका लागून खंय तरी बायलांक तो राग आसलो मनान आनी बायलांनी ठामपण धरलें की जो पर्यंत हे आमकां गव्हर्मेंट रिजल्ट दिना आमी हांगसर कशेंच वयची ना. तुमची ती एरिया जर पळयत न्हू ती गांवची एरिया 2,50,000 जी एरिया पळय ती फूल नो डेव्हलपमेंट स्लोप नॅचरल कवर 2000 आनी ती कारापुरकर कमिटीन फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर केली. इतले आसतना सुद्दां ते गव्हर्मेंट कसो कायदे भायर वचून हे रिकमेंड करूंक शकता चेंज ऑफ जोना. बॅक वॉटर्सूय आसा न्ही जुवारीचे ताका आमी गेल्ले तेन्ना पळयलें. तुमचे थंय नुस्तें धरपाक मेळटा. नुस्तें धरपाक मेळटा आनी भेंडे बी रोयता. भेंडे रोयता. ट्रायबल लोक आमी जे आमचे जाणटे कितलीं वर्सांच जाली पिड्योज जाले ते थंय रोयता. फक्त प्रॉब्लम कितें जालो आसा आमचे जाणटे शिकलेले नासले कारणान ते खंय तरी
डॉक्युमेंटेशन जावंक जाय पळय ह्या लोकांचे आमच्या ट्रायबल लोकांचे तें जाल्लें ना आनी जी जमीन आमची उरोवंक जाय आसली ती आमच्या हातीन उरोवंक ना. पूण आयज जी कोणा हातीन पावला सुद्दां जाल्यार आयज गोवोरमेंटान तेजेर कायदो हाडपाची गरज आसा की हे ही दोंगर ते दोंगरूच उरूंक जाय, शेतां ती शेतांत उरूंक जाय, बाट ते बाटूच उरूंक जाय. ते तुमी सेटलमेंट करून घरां बांदूंक शकना. फाल्यां समज ती सगळें सेटलमेंट जालें जाल्यार फुडल्या जनरेशनाक जो आमी आयज क्लायमेट पळयला, आमची जी बायोडायवर्सिटी पळयला, ही उदक आयज आमकां बरें मेळटा, जर नॉर्मल जर मेळटा फुडले पिढीक ते त्रास जाता सगळे. सो हे आतां 39A कमींग बॅक टू एक्चुअली जेन्ना डिमांड पास जाले म्हणटा, पूण एक्चुअली तो डिमांड पास जाला. 2 डिमांड आशिल्ले. एक आशिल्ले सस्पेन्शन ऑफ दी पुलीस इन्स्पेक्टर वॉज ट्रान्सफर. सेकंडली आशिल्ले की 39A तुमी मागीर तो डिमांड वाडयलो. तुमी म्हणलें की एंटायर 39A स्क्रॅप करचो अशें म्हणून. पूण तुमकां जे लेटर आयलें TCPचें तातूंत ताणें बरयलें की सस्पेंडींग. पयलीं तुमी अबेयन्स म्हटलें तेन्ना म्हटलें की अशें कितल्या फावटी अबेयन्सान दवरता आनी मागीर ते फाटल्यांतल्यान चालू करता म्हणून. पूण सस्पेन्शन म्हटलें तेन्ना तुमी ओके म्हटलें फॉर एंटायर सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो तेन्ना परत प्रश्न आयलो की एक्चुअली डिमांड पास जाले काय पास जावना, हाजेर तुजें रिएक्शन. पळय कशें आसा, हांवें लिगल टर्म्सान हांवें तितलो फूल फ्लॅज जेन्युइन ना, पण आमी लिगल हितून प्रॉस्पेक्टीव हितून आमकां एडवायस घेवची पडटा. एवरी टायम आमी कोणूय एडवोकेट आसूं, आदवोगाद आसूं जावं हेंचे कडेन एक्सपर्ट आसा ते हितून तेंचे कडेन आमी एडवायस घेता. सो जेन्ना म्हाका ते येयले एबियन्स, हें म्हाका खबर आसा की एबियन्स हेच्या पयलू जेन्ना एक प्रोजेक्ट आमचे हितून येयल्लो त्या टायमार ह्याच मिनिस्टरान एसेंब्लीन म्हाका एश्युरन्स दिले आनी त्या टायमार ते एबियन्सान गेले. बांबोळ्यालो ना हो दोंगरेलो मंडूरचो आदोसींचो एक प्रोजेक्ट आसा, मेगा प्रोजेक्टचो. सो त्या टायमार तो प्रिस्कॉन म्हणटा तो प्रोजेक्ट, त्या टायमार तो एबियन्सान घातलो आनी मागीर सडनली ताका परत काम करपाक परमिशन सगळी दिली. सो जेन्ना असो परमिशन दिता, सो हांवें म्हाज्या तकलेन तें जाल्लें की बाबा हें तरी हांव कसोच एक्सेप्ट करपाक ना, म्हाका येना. सो तेन्ना मागीर त्या दिसा हांवें डायरेक्ट म्हटल्यार मुखेलमंत्री येवन गेलो त्याच दिसा म्हाका इतलें हें केलें, त्याच दिसा तूं जो हंगर स्ट्रायक आसा तो ब्रेक कर म्हणून. हांवें म्हटलें हांव कसोच हें करपाक ना, की एबियन्स इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. मागीर नेक्स्ट डे हें जालें, BSc मिटींग बीन जाली, तेन्ना मागीर परत चालू जालें. त्या टायमार हांवें सगळें तांकां एक्सप्लेन केलें. BSc मिटिंगेकूय तांकां सांगलें की कितें गरज आसा आनी तुमी कितें करता तें, दीस इज नॉट एक्सपेक्टेबल. हेंय तांकां सांगलें आमी वगीर रावपाचें ना म्हणून सांगलें. आनी जेन्ना परत आमचें उपोशण, म्हाजें पासून उपोशण जें आसा तेंय चालू आसा. आनी फुडें एसेंब्लीन जेन्ना येवपाक एसेंब्लीन येतलो, BSc मिटिंगेक हांव गेल्लो तेन्ना उपोशणार वतालो. पण तांकां A to Z गजाल हांवें स्पिकराकूय सगळे, मुखेलमंत्री तेन्ना आसलो आनी बाकीचे पार्टी लिडर्स तेय आसले. पण जेन्ना लास्ट डे ऑफ द प्रोटेस्ट जेन्ना तें जालें त्या टायमार कलेक्टर आमकां सांत रातचो सुमार येयलो. कलेक्टरान आमकां तें लेटर दाखयलें आनी अशें अशें आपूण घालता म्हणून, सस्पेन्शन घालता म्हणून. सो तेन्ना आमी लिगल एडवायस घेवपाक लागून एडवोकेट नॉर्मा जी पद्मश्री आसा हेंचे कडेन विचारलें आनी तांकां फोन मारून हें केलें. क्लाउड आल्वारीस सर जो वेल नोन तुमी पळयता एनवायरमेंटलिस्ट आसा, तेंचे कडेनूय आमी विचारलें की बाबा सर म्हटलें अशें अशें आसा, वॉट टू डू, कितें करूंक शकता, तुमची आमकां गायडन्स जाय. सो तेणेन सांगलें आमी येता, आमी येवन कितें आसा तें पळोवया कितें लेटर दिलां तें. सो आमी ताका लागून तें लेटर घेवन रावले आनी तें लेटर आमी तांकां दाखयलें अशें अशें लेटर येयल्लें आसा. ताका पयलू तेंच्यांनी कितें केल्लें, ती जी प्रोपोजल्स आसा ती एड करूं नासली आनी ही प्रोपोजल तांकां एड करपाक लागली खंयची खंयची आसा ती. आनी तेंचे तें अलॉंग विथ द स्टॅम्प्स आमी तें लेटर घेतलें. सो हें लेटर येयलां. ती म्हणून लागली पळय हें तुमकां आतां सद्याक तरी येयलां, दीस इज अ प्लस पॉयंट बिकॉज सरकारूच एक्सेप्ट करता म्हणून लागलें की ऑलरेडी 39 लूपहोल्स आसा ते सारके ना, फ्लोज आसा म्हणून सांगलें. सो तेन्ना ती म्हणपाक लागली तूं हें लेटर जें आसा तें एक्सेप्ट कर आनी कितें आसा तुजें हंगर स्ट्रायक आसा तो तूं हें कर. आनी फुडलें जें आसा तें एसेंब्लीन जे आमी बिलां घातलेलीं आसा जावं डिस्कशन्स आसा जे 3 बिलां घातलेली. हय हांवें 4 बिलां आतां सद्याक घातलेलीं आसा आनी एश्युरन्स आमकां जे CMान दिला की आमकां तेतून उलोवपाक दितलो म्हणून 39A जावं स्पिकरान एश्युरन्स दिला की स्पिकरूय येवन म्हाका मेळोन गेलो, तेणेनूय एश्युरन्स दिल्लें की आपूण तुका कितें आसता डिस्कशन करता, आपूण बायज रावची ना म्हणून. हे एश्युरन्स त्या दिसा हंगर स्ट्रायकाक हांव बसलोलो त्या दिसा म्हाका दोनी एश्युरन्स दोगां कडल्यान गावल्ली. आतां तें जालें म्हणटकूच आमकां जेन्ना नॉर्मा मॅडमीन सांगलें की हें ओके आसा म्हणून, हें जें आसा सद्याक तुका सगळें आसा आनी फुडें आमी कोर्टानूय तें फायल केल्लें आसा. अदर देन एसेंब्लीन हें स्क्रॅप करपाक डायरेक्ट एसेंब्लीन हें आसा ओवरऑल आमकां 39A नाका म्हणून हें स्क्रॅप करपाचें. सो त्या टायमार म्हाका तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलो की हें घेवन तूं हंगर स्ट्रायक जी आसा तुजी ती सोड आनी फुडल्या एसेंब्लीची तयारी कर. आनी एसेंब्लीन जी हें घातलें की हांवें एसेंब्लीन आतां ऑलरेडी 4 बिलां घातलेलीं आसा. एक तितून आसा द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील, हेज्या पयलूय घातलेलें आनी आयज म्हाका दिसता तेजी व्हॅल्यू लोकांक चड कळटली कित्याक हेज्या पयलू
तेजी व्हॅल्यू तितली कळनासली. आतां हो मुवमेंटाचेर ती व्हॅल्यू कळटली की कित्याक लागून आमी लँड प्रोटेक्शन बील मागताले. हें पयलू आमचो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन. सेकंड जो आमचो हें आसलो हेतू आसलो तो म्हणजे द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील. आनी जागो प्रोटेक्ट करपाचो खूब इम्पॉर्टंट आसा. आयज समज आमचे जागे लँड आमी प्रोटेक्ट करिना नाल्यार आमचें गोंय म्हणटा तें उरपाचें ना. दुसरें जें आमी बील घातलेलें आसा द गोवा TCP टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट जो आसा तितून एमेंडमेंट हाडलेली आसा. तितून 39A जें आसा काडपाचें स्क्रॅप करपाचें तें एमेंडमेंटूय घातलेलें आसा. सो तें दुसरें आसा. तिसरें आसा तें मेगा प्रोजेक्टाक लागून पंचायत राज एक्टान आमी प्रोविजन ग्रामसभेन प्रोविजन दिवपाक लागून की मेगा प्रोजेक्टाचेर कितें मेगा प्रोजेक्ट आनी कसो कितें हेका लागून तिसरें बील हाडलेलें आसा. आनी चवथें जें आसा द एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन लँड प्रोटेक्शनाचें बील आसा तितून डिफरंट एग्रीकल्चर लँड कशें प्रोटेक्ट करपाचें हें आसा. सो ही सगळीं जीं बिलां आसा आमचो जागो कसो प्रोटेक्ट करपाचो आमचें गोंय कशें प्रोटेक्ट करपाचें हेजेर आमची बेस आसा. सो ही चारूय बिलां घेवन विधानसभेन कशें मांडपाचें हेज्या बाबतींत आमी डिस्कस करतले. आनी हें आमी स्पिकराकूय सांगलां एज पर स्पिकराचें एश्युरन्स तेणें खरें म्हटल्यार आतां घेवंक जाय. आनी दुसरें म्हटल्यार CMान म्हटल्यार तो एज अ रुलींग पार्टी ते एकदां अशें जाता की ते हें हाडपाक दिना बिलां ती भायर मारता. आनी तांकां तेंय सांगलां कित्याक नाका कितें ना तुमी रिटर्न आमकां दिया. हें तुमचो जो बिझनस आसा तो रिटर्न दिवचो. हें रिटर्न जायना. सो तेंच्यांनी एक्सेप्ट केल्लें आसा एश्युरन्स दिल्लें आसा की हें करतले. आनी समज करना आतां फॉर एग्जाम्पल करना नाल्यार कितें हें हांवें नॉर्मा मॅडमी कडेनूय डिस्कस केलें क्लावड आर्वेज सरा कडेन डिस्कस केलें की करना नाल्यार आमी कितें करपाचें. ती म्हणपाक लागली करना नाल्यार आमकां फुडें आंदोलन करचें पडटलें आनी तें आंदोलन मोटें व्हरचें पडटलें. आनी हें कोर्टानूय आसा हें मॅटर आमच्या कोर्टानूय आमी घालतले. पण आमकां हें सगळें एकटे एज अ गोंयकार म्हणून एकटे रावन हें आमकां फुडें फायट करचें पडटलें. आनी हेंकां जें 39A आसा तें टोटल स्क्रॅप करचें पडटलें. सध्या ते सबज्युडीज जर म्हटलें मिनिस्टरान फाटल्या फावटी ताणें तशेंच म्हटिल्लें म्हटलें सबज्युडीज आसा आपूण असेंब्लीन डिस्कस करूं शकना जाल्यार तो विशय ते परत सोंपता. पळय कशें आसा सबज्युडीज आसले म्हणून जायना. दॅट पावर इज विथ द स्पिकर. आनी स्पिकरान एश्युरन्स आमकां दिला जेन्ना हांव उपोशणाक बसलो आझाद मैदानाचेर. ती एक बरी गजाल की स्पिकरान येवन एटलिस्ट तरी तेंच्यांनी चिंतलें की बाबा हें कितें आसा तें सारकें न्हू. आनी ते म्हाका म्हणपाक लागलो की बाबा जें आपूण तुका टायम दिता न्हू आपूण तुका टायम दिता न्हू. आतां पळोवपाक जाय की बाबा तो टायम दिता काय ना. स्पिकर जो आसा तो अनबायज रावन हो टायम दिवपाक जाय. हें बील जें आसा तें डिस्कशनाक हाडपाक जाय. जो कायदो आसा स्क्रॅप करपाक जाय. आनी सरकार हांव परत एकदां सरकारा कडेन मागता की बाबा तुमी हाडचें आनी आमी स्क्रॅप करचें डायरेक्ट. आनी प्रत्येक जो आमदार आसा हो प्रत्येक आमदारान चिंतपाक जाय तो रुलिंगाचो आसूं जावं ऑपोजिशनाचो आसूं. आयज आमचें गोंय खंय वयता खंयच्या दिशेन वयता. गोंय समज काबार जायत रावलें ह्या भायले कोण व्हडले व्हडले इन्वेस्टर्स येता आनी ते आपणाचे व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो कन्स्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट हे हाडीत रावले जाल्यार गोंयकारांक गोंय उरपाचें ना. सोबीत सुंदर गोंय हें टोटल काबार जातलें. आनी प्रत्येक गोंयकार हांव मागता गोंयकार कडेन तुमी आपापल्या आमदाराचेर प्रेशर हाडचो पडटलो. आपापल्या आमदाराक मेसेज घालची पडटली. आपापल्या आमदाराक फोन मारचो पडटलो. आपापल्या आमदाराक तुमी व्हॉट्सएप फेसबूक सोशल मिडिया तुमची कितें आसा ती यूज करची पडटली. लेटरां घालची पडटली. लेटरां बरया तांकां. तेंचेर असो प्रेशर येवपाक जाय की बाबा हें जें आसा तें पूर्णपणान स्थगीत जातलें आनी गोंयकारांक न्याय मेळटलो. एक म्हणजे आउट ऑफ क्युरियोसिटी CM बरो वेळ उलयलो तुमचे कडेन बसून एक्झॅक्टली कितें उलयलें तें आमकां आयकपाक येनाशिल्लें. सो आमची सगळ्यांची क्युरियोसिटी ही आशिल्ली की CMच उलयताले तुमी सगळे हय हय आयकताले ताजे पेशन्सली. एक्झॅक्टली कितें सांगलें दॅट डे हे सेट की आपूण अभियानसान दवरता म्हणून आनी तुवें ताका सांगिल्लें की नाका स्क्रॅपूच कर म्हणून. पळय पयलू म्हटल्यार तेणेन स्टार्टींग जो सांगपाक लागलो तो म्हणपाक लागलो की पळय आपूण प्रोविजनल जी आसा जी सानंद्रे मतदारसंघात प्रोविजनल कितें आसा ती आपूण स्थगीत करता. आनी मागीर म्हणपाक लागलो की बाकीचें कितें आसा तें आपूण डिस्कशन करता. आपणाक तितली खबर ना म्हणून लागलो. आपणाक डिस्कशन करचें पडटलें. सो स्थगीत प्रोविजनल करता म्हणून लागलो. आनी हांवें तांकां सांगलें पळय अप्रुवल जी दिल्ली आसा मोर देन 1,05,000 स्क्वेअर मिटर सुमार ऑलरेडी अप्रुवल दिल्ली आसा. आनी तितून म्हटल्यार आमकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना गांवच्या लोकांक घेवंक ना. जावं बिंग अ आमदार एक लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका कोणानूच कांय सांगूंक ना की बाबा अशें अशें हें जावपा आसा इतली चेंजीस जावपा आसा. कित्याक आयज आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात उदकाची खूब कमी आसा. म्हटल्यार ऑलरेडी जो सरकाराचो डेटा जेन्ना सांगता की 2 MLD लेस आसा म्हणून तशेंच बाकीचो जो एंटायर लोकांचो आमी हें पळयलो जाल्यार ते 5 ते 6 MLD तरी शॉर्टफॉल आसा. सो इतलो शॉर्टफॉल आसा आनी उदक आतां येना. इतलो प्रॉब्लेम जाता. ऑलरेडी आमकां 1 नाल्यार 2 वरां उदक येता तेजे वयर येना.
सो तेय आमी करूंक गेले जाल्यार फुडें आमकां कितें जातलें हें तांकां सांगलें. परत बाकीचे जर रोड वायडनिंगाचे इश्यू आसा कित्याक रिजनल प्लॅन ऑलरेडी दाखयला अशे प्रोजेक्ट येयले जाल्यार ते कोर्टान वयतले आनी ते आमची सगळीं घरां जी आसा ती डॅमोलिश जातली. पाळें म्हाका दिसता सॉरी टू आमी पाळें गेल्ले ते रोड इतलो शॉर्ट आसा तो वायडन केल्यार लोकांची घरां वचपाची 3 मीटर 3 मीटर सुमार रावता 3 to म्हणजे 3.5 दोन गाडयो वचपाची सुद्धा परिस्थिती 2 गाडी ना. वचपाची परिस्थिती ना. तो रोड जो आसा पळय तो 3 मीटर सुमार रोड आसा. थंय आयज अशें दाखयल्लें आसा 10 मीटर सुमार थंय रोड दाखयल्लो आसा ऑन रिजनल प्लॅन. आतां रिजनल प्लॅन कसो तेंच्यांनी केला तुमकां खबर आसा. तोय एबियन्सान एक टायमार दवरलो आनी आयज त्याच रिजनल प्लॅनाचेर हे सगळे करता. आतां जेन्ना अशे रोड आसा फाल्यां समज अशे प्रोजेक्ट येयले नाल्यार ते फाल्यां हेंचेर घालतले. थंय सातेरी देवूळ जे आसा ते रोडाक तेकोनूच आसा आनी तेजेर बसून म्हटल्यार फाल्यां फाटीं फुडें सरपाचें ना कित्याक कोर्टाच्यान ऑर्डर येयले म्हणटले आनी खंयच्यान ऑर्डर येयले म्हणटले. ते सांगची ना की बाबा हें केलां कोणान आमीच केलां हें आमीच अशे प्रोजेक्ट हाडपाक दिले. आमी 39A अंडर जावं 17(2) अंडर 16B अंडर असले प्रोजेक्ट हाडून दिल्या. सो ते कोण उलयना. आमचो एक मेन हेतू आसा तो म्हटल्यार आमचो गांव राखपाचो आनी गांवकारांक हांवें आश्वासन दिल्लें की कशे भशेन आमी गांव राखपाक कितें जावं करो या मरो हो गांव राखपाक आमी फुडें या. तुमी रेडी आसा काय ना हें तांचेडे उतर घेतलेलें ते म्हणलें आमी सगळीं रेडी आसा. बायलांकूय विचारलें की बाबा तुमी रेडी आसा कित्याक फाल्यां तुमकां आपले घरगुती जितली कामां आसा जावं तुमकां खंय कामाक वयता हें सोडून गांवाक लागून भायर सरचें पडटलें हें तुमी म्हाका उतर दिया मागीर आमी फुडें या. सो तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका उतर दिलें की बाबा आमी या फुडें हो गांव आमचो आमी राखुया. एक एलिगेशन जाला की तुम्ही फायली घेऊन गेले म्हणून फॅन घेऊन गेला. हांव तुषार कबड्डूय व्हेले की तुम्ही फॅन कबड फायली आनी कितें कितें हे 3 म्हाका याद आसा कितें कितें व्हेलो. त्यो जेन्ना एलिगेशन जेन्ना घातलें आमी शॉक जाले की ट्रायबल लोक आमी बारीक समाजाचे आमी केन्नाचे चोरून नको कोणाचें कितें खावन नको कश्ट करून पोट भरपी आमी अशें एलिगेशन जेन्ना खंयचो डिपार्टमेंट घालता ना गव्हर्मेंट वो घालता आमकांय वायट दिसलें गोंयभर ट्रायबल लोकांकूय हें वायट दिसता. कित्याक आयज ट्रायबल लोकांनी खंय तरी फाटी जर तर हिस्ट्री काडून पळय जाल्यार आयज BJPक वयर काडलो बहुजन समाजानूच वयर काडलो. पूण आयज अशें जर तर बहुजन समाजाचेर आयज हे इतलो व्हडलो जे गोंयभर तुमी सांगता की आमकां चोरयेचो जो एक केस मोठो आळ आयला मोठो खरेंच वायट दिसलें आमकां. कित्याक आयज तेंचे जर तूं जशें सरान सांगलें आयज थंय सेक्युरिटी गार्ड आसलेले पुलीस आसलेले बाकीचे मामलेदार आसलेले ह्यो 10 फायली कितें आमी उजो आमकां तरी भितर घाललेले आमी भायर लोकांक आमकां शियाता म्हणून उजो तरी घालूंक आमी व्हरोन घाललेले आनी त्यो इतल्यो 10 फायली इतलो तरी दाळ जातलो तो ते व्हरतले कशे. सो हे एलिगेशन टोटली फ्रॉड आसा. फक्त लोकांक भिवपाक लागून हे एलिगेशन घातलेलें आनी येणाऱ्या काळान अशें दिसून येतलें की आमी पळयताले की सोशल मिडियाचेर हांव जेन्ना जाम जाता चड सोशल मिडिया पळोवंक पावना. आतां तरणाटे जे खंय तरी आयज दिसताले आमकां की जॉबाच्या प्रेशरार भायर सरची ना. आमची बायलां 1,500-2,000 हजार मेळटा म्हणून खंय तरी मेवचें ना म्हणून भायर सरची ना. आमचे जाणटे भुरग्यांचे चिंतून भायर सरची ना. पूण जेन्ना सोशल मिडियाचेर आमी पळयताले आयज भुरगे बायलां तरणाटे आमचे जाणटे सगळे भायर सरलेले सगळ्यांचे भितर राग निर्माण जालो. कित्याक आयज जे जमनीर आमी व्हड जाला आमची जमनींचे आमकां पीक दिलां आमच्या जमनींचें आमकां वातावरण दिलां आयज जे आवयक आमी मान दिता श्री सातेरी देवीचो मान दिता ते आवयक आयज दूख दिवपाक हेंच्यांनी चालू केल्लें आसा. प्रत्येक गोंयकारांक आयज तो राग मनान दवरून आयज उरलेलो आसा आनी येणाऱ्या काळान जेन्ना इलेक्शन येतलें 2027 हो राग वोटांचेर दिसून येतलो. कित्याक हो सगळे जर तर चेंजीस हाडटले जाल्यार गव्हर्मेंट बदलपाचो गरज आसा. कित्याक जितले आयज आमदार आयज आसा तांकां आमचे सुद्दां आयज समाजाचे जर एसटी लिडर पळयतले आयज कोणूच आमच्या गांवांत खातीर झगडूंक येवना. हेका लागून आयज दिसता की लोकांनी भायर सरोन हेजेर आवाज करपाचो गरज आसा आनी भायर सरलेले आसा आनी आवाज करतलो अशें दिसून येता. आनी फुडाराक आमकां दिसतलें की आमदार आयज यूथ हे समजून आमकां दिसून येतलें. ओके 2 गजाली म्हाका हांव एक उलोवंक सोदतां. आतां फायली आनी फॅन आनी कबड जे हें जालें चोरी जाले म्हणून आमचेर एलिगेशन घातलां आनी कंप्लेन FIR लॉन्च केल्ली आसा. इतलेंच सांगपाचें आसा. त्या टायमार थंय पुलीस फोर्स आसले मामलेदार आसले म्हटल्यार आयज अशें जाल्लें आसा प्रूव केल्लें आसा सरकारान. हांव सांगता आमचेर केस घालून म्हाका उमेद दिसता हें सरकारान प्रूव केल्लें आसा की हो सरकार फेल जाल्लो आसा. कित्याक तुमच्या पुलिसा फुडल्यानच्यान कोण तरी चोरून व्हरता लज न्हू सरकाराक क्लियर कट लज. तुमी आयज एलिगेशन घालता कितें की आमी चोरून येयले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेलियर इट इज सरकारानूच प्रूव केलो FIR घालून सरकारान प्रूव केलो कित्याक तुमचो पुलीस होम मिनिस्टर जो प्रमोद सावंत आतां सद्याक चीफ मिनिस्टर हेंकाच प्रूव जाल्लें आसा. हेंच्यांनी आपणाचे स्वताचेर जे दाखयल्लें आसा की आमी हें ना म्हणून कित्याक चोरी करता. म्हटल्यार पुलिसा फुडल्यान चोरी करता
इट इज अशें जावंक कबर्डा शकता फिरतात. तुम्ही चिंता पुलिसां कडल्यान चोरी जाली, फॅन येयलो व्हडलो, कबड एरिया जोडली, अरे बाबा दिस इज लायफ टायम अचिवमेंट जालो सरांचे. कबड विथ फायर. आमी आतां बारीक समाजाचे लोक जेन्ना तुमी म्हणटा की चोर म्हणून, बरें तुमी एलिगेशन सरकारान एलिगेशन आमचेर घातलें, क्रिमिनल केस ऑफेन्स फायल केले. सो जेन्ना चोरी जाता तेन्ना हे पुलीस खंय आसले आनी मुखेलमंत्री खंय आसलो येदे व्हडले जाले तेन्ना? मुखेलमंत्रीचे होम डिपार्टमेंट खंय आसले? कितें करताले चोरी जावपाक म्हळ्यार तुमच्या दोळ्या मुखार चोरी जाता आनी न्हिदले आनी तेच सांगता एका लागून व्हडले व्हडले जे तुमचे मिनिस्टर आमदार जे आसा हेंच्या घरांनी चोरी जाल्यो. तो एक आतां एक आनी व्हडलो हें आसा. सो हितून इतलेंच क्लियर कळटा की आमच्या बारीक समाजाक टार्गेट केल्लो जाता. आयज व्हडले व्हडले जे बिल्डर लॉबी आसा, देल्लीकार आसा, हे आपणाचे जाय तशी फायली करता, रातचे लेट नायट पासून ऑफिसार चालू उरता आनी ती ऑफिसांचेर सायनी जाता. त्या टायमार हांकां काय लागना. बट जेन्ना बारीक लोक येता हितून येता सगळे खंयच्याय डिपार्टमेंट आसूं तेन्ना तांकां केअर करिना, केअरलेस ट्रीट करता. हांवें पळयलां, हांव जेन्ना स्वता वयता, हांव कित्याक म्हाजे फायल फॉलोअप पासून करपाक तुषारूय आसता म्हाज्या वांगडा, आमी स्वता वयता तेन्ना आमकां खूब कडेन मेळटा अशे जे लोक सर मातशें पळय हें पळय काकूड येता बाबड्यांचे. सो सरकार तुमच्या दारी न्हू, सरकाराची दारां आतां सद्याक बंद जाल्लीं आसा आनी म्हाका दिसता ह्या सरकाराक घरा बसोवपाक जाय. फुडल्या जेन्ना निवडणूक येतली तेन्ना ह्या सरकाराक आमी सारको घरा बसोवपाचें पडटलें. एक एश्युरन्स आशिल्लें की केसीस आमी फॉलोअप करचे ना, केसीस विड्रॉ जातले म्हणून. आज जेन्ना आमी उलयता तेन्ना तालिगांव आउटपोस्ट जे सांताक्रूज आसा थंय आउटपोस्टाचेर केसीस फायल जाल्ल्यो आसा, एक्टिविस्टांचेर केसीस फायल जाल्ल्यो आसा आनी तांकां एक एकट्याक आनी आतां एक FIR फायल जाल्लो आसा. तितून 1200 ते 1,500 लोकांचे बद्दल उलयल्लें आसा. सो वॉट इज युअर रिएक्शन ताका? पळय कशें आसा, हांवें मुखेलमंत्र्या कडेन जेन्ना उलयल्लो ते येयल्लो तेन्नाय काल म्हाका मेळपाक येयल्लो, त्या टायमारूय ताका सांगलेलें केसीसाचें हें जावपाक. आनी तेच्या पयलू जेन्ना उपोशण सोडच्या पयलू ताणें म्हाका एश्युरन्स दिलें. हांव जेन्ना फोन कॉल ताका केलो आनी ताणें म्हाका सांगलें की तूं हें कितें आसा तें सोड आनी आपूण तुका एश्युरन्स दिता, त्या केसी आपूण फुडें व्हरपा ना आनी कितें आसा तें क्लियर करतलो. तशेंच कलेक्टर जेन्ना पयलू कलेक्टर येयल्लो, कलेक्टरान म्हाका एश्युरन्स दिल्लें की आमी डिसायड केला ती केसीस आसा त्यो फुडें व्हरपा ना. आतां हें समज एश्युरन्स ते दिलां आनी ते फाटीं सरता आनी तितून कळटा की सरकार जो आसा तो बारीक लोक जे आसा, बारीक समाजाचे आमचे लोक जे आसा तांकां केअर करिना. तांकां आयज मोठे मोठे बिल्डर तेंचो प्रेशर येता जावं कोण मद्राचो प्रेशर येता म्हणून ते चलता. हांगा अशें जावपाक जायना. हांव एक सांगता की आयज आमी थंडपणान सुशेगाद गोंय साल्वार करपाक सगळे लोक भायर सरले. 1,500 तूं म्हणटा समज 1,500 लोकांचेर तुमी कंप्लेन फायल करता जाल्यार हितून इमेजीन करा 1,500 लोक येयले कित्याक, कारण कितें? आनी ते खंयच्या पक्षाचे अशें न्हू, ते गोंय राखपाक म्हणून येयले. ते पक्ष जात धर्म सगळे सोडून सगळ्या पक्षांचे आशिल्ले. गोंय पळोवपाक जे आयज निराशी जाल्ले आसा, गोंय काबार जाता ते पळोवन वयता थंय दोंगर कट जाता, वयता थंय शेतां पुरयता, वयता थंय भाटां कट जाता, आमचो जे झाडां जी आसा ती नश्ट करता, फॉरेस्ट जो आसा नश्ट करता, उजो पेटयता. हें पळोवन दर्या न्हंय आसा त्यो पोल्यूट करता. हें पळोवन तो राग जो आसा पळय तो म्हाका लागून एकट्याक लागून येवंक ना. हो गोंयचो हें दिशा आसा ती दाखोवपाक लोक येयल्ले आसा. आनी फाल्यां अशेंच समज जालें, समज तुमी एश्युरन्स दिलां, तें एश्युरन्स फाटीं घेतात, आपणाक जाय तशें करता, जाल्यार हांव एक सांगता हेच्या फुडें आंदोलन आनीक मोटें जातलें. लोकांक समज कोणाकूय त्रास जाले, हांव तेंच्या वांगडा रावतलो. हो आवाज जो आसा तो फुडें व्हरपाक लागून. कित्याक करो या मरो जो आंदोलन आसा हो आजून काबार जावंक ना. म्हाजें उपोशण एकाचें काबार जालें आसतलें आनी परत हांवें त्या दिसाच सांगलेलें फुडें समज म्हाका उपोशण परत करचें पडलें जाल्यार हांव परत करपाक रेडी आसा. एसेंब्लीन जे आवाज उठोवपाक जाय आनी प्रत्येक आमदाराकूय हांव सांगता की बाबा प्रत्येक आमदारांनी चिंतूंक जाय की आमचें गोंय हें राखपाक आयज फुडें सरा. आयज आमी समज फुडें सरना, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां लोकांनी दिल्ली आसा, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी निभयना जाल्यार आमी आमदार म्हणून नांव घेवपाक आमकां हक्क ना. आमी आपणाचें कितें तरी पर्सनल बिझनस करता, हो बिझनस आमी जाले बिझनसमॅन जातले. सो आमदार म्हणून जो आनी ओथ घेतलेलो आसा, आमी विधानसभेन ओथ जेन्ना हांव सुरवातीक पासून भितूर सरलो ओथ आमी घेतला, तो ओथ इंटिग्रिटी धरतले म्हणून. ती इंटिग्रिटी मातशी धरा आनी ती इंटिग्रिटी पालन करून घेयात. ओके. सो अजून तुमी हातून पावूना, गांवांत पावूना? ना, अजून आज गांवांत सांजो कितें प्लॅन बी आसा तुमकां? गांवांतले रावले आसतले आतां? आयज आतांच आमकां हें येयलें की गांवचे लोक रावल्या म्हणून मेळपाक. काल पासून हॉस्पिटलान गांवचे लोक मेळपाक येयल्ले. हांव खरेंच आमच्या पाळेंचे शिरगांव पालयमचे लोक, सांद्रे मतदारसंघाचे लोक आनी तशेंच गोंयभरांतले लोक जे म्हणल्यार हांव खरेंच एक इमोशनल फील जाता म्हाका. कित्याक जेन्ना आमकां मेळपाक येयले, प्रेयर्स करताले, मागण्यो करताले सगळे धर्मांचे, हांव खंयचेच हें म्हणना, सगळे धर्मांतले लोक आमकां लागून मागण्यो करताले. एक मोगान एक आशेचो किरण म्हणून अशें हें करून पळयताले की गोंय आयज जाय आमकां.
आनी तुमी आमकां जाय. म्हणल्यार प्रत्येक वेळार ते म्हाका सांगताले की बाबा पळय आसूं तें आतां हें ना, तूं जाय आमकां फुडें आवाज करपाक जाय, तूं उपोशण तुजें सोड. पण आमचें हें आसलें कितें, आमकां आमचो पॉयंट जो आसा तो प्रूव करपाची गरज आसली, आमचे जे डिमांड घातले ते प्रूव करपाची गरज आसली. पण हांव एक सांगता की लोकांचो इतलो मोग हांवें तरी केन्नाच पळोवंक ना. कितले लोक आझाद मैदानाचेर येवन गेले, म्हाका खबरूच ना कितले. पण एक टायम म्हाका मेळोंक बसून नासतले. पण ते एक आझाद मैदान, आझादीचो प्रतीक, हो प्रतीक कसो फुडें व्हरपाचो म्हटल्यार आमकां खरेंच फ्रिडम आसा म्हणून हें दाखोवपाक येयले. तितून खंयचे पॉलिटिकल पार्टी कितें आसा, खंयच्या जातीचो आसतलो, खंयच्या धर्माचो आसतलो, हें कोणान पळोवंक ना. गोंयकार म्हणून पयलो. आनी हो म्हाका दिसता एक टर्निंग पॉयंट आसतलो. गोंयकार हो युनायटेड जाता, गोंयकार आनीक युनायटेड जातलो. आनी समज ते 1,500 आसा ते लाख जावपाक, समज 1,500ची तेंच्यांनी केस घातल्या, ते लाख लाख लोकांचेर घाला तुमी, 2 लाख कितले लाखांनी लोक येवपाक फाटीं फुडें जावपा ना. आनी हांव एक परत एकदां तुमच्या ह्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता की हें जें आंदोलन आसा, करो या मरोचें, म्हटल्यार गोंय राखपाक आमी करो, म्हटल्यार जिते रावतले नाल्यार मरतले. एक तर दोना भितरलें एक करचें पडलें. कित्याक हें गोंय म्हटल्यार तुमी एक जजमेंटान एकदां येयल्लें, दिस इज द लँड इज वर्थ फायटींग फॉर. हो जागो जो आसा गोंयचो, हो आमकां फायट करपाक जाय. स्ट्रगल आमची आसा. सो ही स्ट्रगल करपाक आमी कशेंच फाटीं फुडें सरपाचें ना. फाल्यां ह्या बीजेपी सरकाराक हांव वॉर्निंग दिता परत एकदां की तुमी जितले आमकां हॅरेस करपाचो प्रयत्न करता तितले आमी स्ट्रॉंग जातले आनी तितले आमी हें आंदोलन आनीक फुडें वयतले. सो वयता एकूच सांगूंक सोदता की हो पायगांवसून सुरवात जालो हो खरो. पूण जेन्ना गोंयभरचे लोक येयले आमदाराच्या खातीर, आमच्या गांवा खातीर आनी गोंया खातीर जो मोग आहा त्या खातीर, हांव सगळ्या लोकांक पांयां शिरदोनच्या वटेंतल्यान तशेंच आमचे देवस्थाना वटेंतल्यान हांव देव बरें कर म्हणटा. कित्याक इतलो लोक तर हांवें म्हाज्या इतले 28 वर्सांक हांवें पळोवना की गोंया खातीर जो मोग आसलो पळय तो आयज दिसून येयलो. आमची इच्छा आसली आमदाराची तशी त्या रेव्होल्युशनरी गोवोरमेंट पार्टीची. आनी आयज प्रत्येक जे जमनीचेर जो मोग आसा, जे आवयचेर मोग आहा, तो आयज राग आसा पळय तो त्या दिसा दिसून येयलो. आनी हो येणाऱ्या काळान असोच राग उरतलो आनी आमची जी जमीन जी आमच्या पुर्वजांनी जी सांबाळून दवरलेली ती फुडल्या पिढी खातीर उरतली अशी आशा दवरता. आनी मोस्टली हांव डिस्क्रायब करता आमचे चिंबोयचे जे लोक आसा, आमचे बायलां आसा तेंच्या खातीर. कित्याक आमी तेंच्या गांवांत गेले, तांकां एक विनंती केल्ली की आमच्या गांवांत तुमी येवचे बुधवार दिसा जेन्ना आमची मशाल रॅली जाल्ली आसा त्या दिसा ती एक बस भरून ती आमच्या गांवांनी येयली. आनी जी देवी शक्ती, जी दुर्गेची जी रूप आहा नवदुर्गेचे, ते रुपान ती आमच्या गांवांत येयली. आनी आमच्या बायलांक आयज जो नेट जो दिलो त्या चिंबोयच्या बायलांनी दिलो आनी ती बायलां भायर सरली आनी आपलो गांव सांबाळपाक फुडें सरली. आनी होच जो आतां उद्देश आहा पळय गांवचे गांव एकठांय जावपाक, ते आतां गोंयचे लोक एकठांय जावपाक आतां टायम लागपाना. सगळे लोक एकठांय जातले. खंयचे जे समाजाचे आयज जे राजकारण चालू आहा हे समाजाचें राजकारण पयस जातलें आनी नीज गोंयकार म्हणून येणाऱ्या काळान हे दिसून येतले निवडणुकेक. देव बरें करूं विरेश आनी तुषार. सो करो या मरो हे जे आंदोलन आसा ते फुडें चालू उरतलें. आमी असेंब्ली जातली तेन्ना कळटलें की हें आंदोलन सोंपोवपाचें सद्या सरकाराच्या हातान आसा. फक्त 39A न्ही जाल्यार ज्यो गजाली जाका लागून गोंय राखपा खातीर लोकांक त्रास जाता त्यो गजाली बंद करपा जाय. कारण आमी आतां जर सगळें गोंय भायल्या लोकांक दिलें किंवा अनकंट्रोल्ड डेव्हलपमेंट करून जर आमी सगळी ग्रीनरी काडून भायर मारली जाल्यार फुडल्या जनरेशनाक आनी तेजे फुडल्या जनरेशनाक तोंड दाखोवपा आमी जर जिते उरले जाल्यार तेजे फुडल्या पूण आसा सद्या येता त्या जनरेशनाक तरी तोंड दाखोवपा खातीर आमकां जागो आसचो ना. यू वॉचिंग हब गजाली ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस.